Jésus, yo tuyo, Baba boyni, surungkyo, Bato kamshe, karungkyo, Sansar sogno, budlungkyo, Deo tu pausa, mol baglo, uçtu fulu, somnitlo, munşak soro, patkantlo, munşak liva, साक्रामेंतानुसार हाका सुर्गींचे सुख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटयेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीने पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा मनशा स्वयंभान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारीचे उदरीन तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळूं म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्रो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता. सासणांच्या सासणांक. आमेन. मलकियस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो.
आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय पळय तो येतलो अशें दोलबराचो सुरेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचे आकटे आनी दोब्याचो कार. रुपे नितोळ आनी निर्मोल कोत्तल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मूल करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निबेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावच्या आदीं एलिजा प्रवाद्यांक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावं तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकटवतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. पोतून म्हणुया. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुज्या मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. साबाब, तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. साबाब, तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती कोत्तल्यांक सर्वेस्पोर आपलें कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. साबाब, तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporak, 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 वर्साचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय ताची सोडवण करूंक ये. Solvesporak, 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 Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. एलिझाबेथ प्रसूत जावनचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करून आयली आनी तिच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण तिचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोठरांत त्या नांवाचो कोणूच ना.
तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारले आनी ताणें फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव. आनी सोगली अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सोगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात जाकारियस पयले पावटी जेन्ना देवदूत ताका भेटूंक येता तेन्ना तो देवाची येवजण मानून घेवंक ताका अवघड जाता. पूण आयज जुआंवाच्या जल्मा दिसा तो देवाची येवजण पाळटा आनी ताका नांव घालतात ते दिसा तो देवाचे येवजणे पोरमोणे ताका जुआंव म्हूण नांव घालता. जोरी तर ताका ताचे सोयरी दायरी म्हणटाले ते भाशेन ताणें जाकारियस म्हूण नांव घायल्लें जाल्यार एक बापूय कसो तांच्या जुदेवांच्या चाली पोरमोणे ताका एक भोव अभिमानाची वस्ती. इट वॉज अ प्राऊड थिंग फॉर हिम एज अ फादर टू गिव हीज सन हीज ओन नेम. आनी ह्या पासत ताची सोयरी देखून ताका हो जुआंवांक जाकारियस म्हूण नांव दिवंक सोदताली. पूण हें व्हडपण सोडून जाकारियस देवाक जाय वो देवाचे येवजणे पोरमोणे चलूंक तो वावुरता आनी हे पावटी तो देवाचे येवजणेक होयकार दिता. कसलीच आडकोड आडिना आनी देवाक वय मुट्टा आनी ते हें वय आपल्या कोरन्या वरवीं दाखयता. तो जुआंवाचें नांव फोडीर बरोवन आपल्या सोयऱ्यांक दिता आनी ह्या भाशेन देवान जे येवजिल्ले ते ताच्या जिवितांत घडून येता. आनी अशें कोत्ता आसतनाच ताचें आमकां मेळटा तोंड ताचें उगडलें, जीब ताची सुटली आनी देवाची तुस्त तो करूंक लागलो. जो मोनो जाल्लो जाकारियस आतां उलोवंक लागता आनी उलयता तेन्ना पयली वस्त तो कोत्ता तें म्हणल्यार तो देवाक वाखाणटा. तर मोगाचे इश्टानो, आमचे जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी जायते पावटी देवाची येवजण करूंक फाटीं सोदता जाल्यार कांय पावटी आमी देवाची येवजण करूंक फुडें सोदता. आनी जितले पावटी आमी देवाची येवजण मानून घेता तितले पावटी आमच्या जिवितांत आमी खुशालकाय अणभवता. आनी ही खुशालकाय आमकां संवसार दिता तसली न्हय, पूण ही वेगळीच खुशालकाय आमकां अणभवूंक येता. ही खुशालकाय आमच्यान आमचे भितर दामून दवरूंक जायना, पूण ती आमी सोगल्यांक वांटूंक वेता आनी देवाक सदांच ही खुशालकायेक लागून दिनवाशी मोन आमचें जाता. कित्याक तेन्ना आमी ओळखून घेता की आमी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत केला आनी देवाचो मोग आमी अणभवला आनी ह्या पासत आमी खुशाल आसा आनी ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक वेता. तर आमचे नातालाचे दिसाची तयारी कोत्ता आसतना जेजूच्या जल्माची तयारी कोत्ता आसतना आमी हीच की खुशालकाय आमच्या जिवितांत अणभवूंक वावरुया. दिसा दीस पोटी देवाचे येवजणे पोरमोणे आमची पावलां मारुया आनी जाकारियस आनी एलिझाबेथी भाशेन देवाची येवजणेक वय म्हणून आमच्याय जिवितांत देवाची तुस्त गावया, देवाक वाखाणुया, ताका आर्गां दिवया. तर जाकारियसान केला तशें ताणें संवसार मुट्टा ते भाशेन तो चलूंक वावरूंक ना, पूण ह्या सोगल्या चाली रिती आड देखून वचून तेणें देवाची येवजण आपल्या जिवितांत स्विकारली, आपणायली आनी तीच वेव्हारांत घातली. तर आयज म्हाका आनी तुमकां सोगल्यांक उलो देवाचे येवजणेक उक्ते रावंक, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत नियाडूंक आनी तीच आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक उलो.
तेच भाशेन जाकारेसान जे भाशेन देवाची येवजण केल्या उपरांत खुशालकाय अणभवली आनी खुशालकाये वरवीं देवाक तो तुस्त दिवंक पावलो, देवाची बोडवीक तो गावंक पावलो, देवाक मोहिमा दिवंक पावलो. तेच भाशेन आमचेय जिवितान आमी जेन्ना खुशालकाय अणभवता तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक फुडें सरुया. आमी देवाची व्हडपण दुसऱ्या सोबे आमी पुरगोट करुया. तर मोगाच्या इश्टानो, थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार हाजीर जातलो आनी आमी जेजूक शेवतले. तर ह्याच जेजूक लागीं आमी कुरपा आनी बोड आमकां जोण एकल्याक मागुया की आमी जाकारियसा भाशेन एलिझाबेथी भाशेन देवाची येवजण आमच्या जिवितांत घालूंक आनी त्या येवजणे प्रमाणे चलून आमकां ती खुशालकाय जोडून घेवंक हीच कुरपा आनी बोड आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया. C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25, पेज 39. Baba, na आमचे लागीं, Dio, तुका उत्तम देवी, देखून आमी ही तुझी भुरगीं, आख्खी प्रीत करता वेदी, तिचेर तुका समर्पिता, संवसारांतली सुवासोसली. मोगल बापा, घे तूं मागून, हे समगेले पोडूने पो. ताच्यान काशे दितां घालून, तुका आमचे सिनोर पो. मोगल बापा, घे तूं मागून, हे समगेले पोडूने पो. ताच्यान काशे दितां घालून, तुका आमचे सिनोर पो. म्हज्या बाबडीनं म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भोगसणें आमकां सपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोडवणाराचो जल्म शुद्ध नितळ काळजांनी आमी समरंभूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सद दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक आनी तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमां मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी सोमया तुमचे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रोबोट ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D46 शेल्यांक हांवदार पेज 74 D46 पेज 74. Sottham Santa Shilham Kauda Mushi Volvi Vitor Solia Konoi Tosa Satlo Salva Suru Taka Subhamudar Dilta Viswasoda Sushi Ama Shilham Gola Jesus Sinando Vorsomo Dilta Viswasoda Sluche Ama Shilyangulia Jesu Ekat Sinando Vorsomo Surga sagu ailai devu dusmanantli surum devu moja shelia ailai devu saslik chivi moche vadu dilta viswasoda sluche ama sheliangulia Jesu Sinando Vorsomo Dilta Viswasoda Sluche Ama Sheliangulia Jesu Ekat Sinando Vorsomo. प्रार्थुया प्रतीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. 1-2 कळोवनी आयज सांजे 3:30 वाजता ऑल्टस सवरांक जमात आसा तुमी तांकां धाडूंक आमी मागता. फाल्यां आदवेंतांचो चवथो आयतार 4th संडे ऑफ एडवेंट आनी आमच्या भारतांत आमी कम्युनियो संडे पाळटले एनवलपां तुमी वेल्यांत आनी फाल्यां कलेक्शनान उदारपणान तुमी देणगी दियात. आमचींच कातोलीक भाव भयणां तीं तांकां गरज आसा आमचे लागीं घोडटा आमी तांकां दिवया. फाल्यां सकाळीं मिसां सदांची आयताराची 6:30, 8 आनी 9:15 भुरग्यांक दोतोन आसा 8 वाजता आनी 9:15 मीस. फाल्यां सांजे 5:30 वाजतांचें मीस आसचें ना कित्याक परवां क्रिसमस म्हणटोच नाताल फेस्त म्हणटोच जाय ती तयारी आसा मांडावड सगळ्यांक घालूंक जाय तुमी समजून घेवचें आनी आयज सांजे आनी फाल्यां सकाळच्या मिसांनी तुमी वांटो घेवचो. सांजे फाल्यां
मागण्यांचो आक सुरू जातलो 11:30 वाजता उपरांत मीस दोबाज्यान जेजूची परब संभ्रमूंक तुमकां हाजीर जावंक मागता. भायल्यान स्टॉल घातलेले आसा. तुमी आजून क्रिसमसाचें कांय घेवंक ना जाल्यार थंय घेवचें आनी आमकां आदार करूंक आमी मागता. उबी राव. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आजचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया G8 ये जेजू आमच्या सुम्या पेज 100. G8 पेज 100. ये जेजू आमच्या